Jane, how are you? I'm good. आता हे पियले काय तू मागीर बटरफ्लाय बटरफ्लाय वेर आर यू गोईंग We started this place in 1969. यम्मी तोंडाक तो गाईज आम्ही फायनली पावलेली असा पेद्रो बार अँड रेस्टॉरंट सो मीट जेन हाऊ यू I'm good. व्हॉट्सअप हे बघा हे त्यांचे रेस्टॉरंट काय बरो बीच व्यू हा पळय हांगासर सो गाईज आमी फायनली हांगासर पावलेली आसा आनी सी द व्यू मातसो लेट जालो कित्याक पावस खूब पडटालो पळय फूल पावर सारकें आनी इट इज रियली ब्युटिफूल हांगासरलो वेदर आनी वातावरण म्हणटा पळय सारकें टोटली डिफरंट बरो आसा सारको व्यू हांगासर बीच व्यू आसा आनी मेन म्हणटा ते आमी पावसान येयल्या न्हू मातशे भिजलेली आसा भिजोन मातसो आमचो दशा अवतार मातसो चेंज जाल्लो आसा 60-70 आमी पयलीं गेल्लेली सलावलीम डॅम तुमी आमच्या कालच्या ब्लॉगान पयला आसतले ऑर एल्स आमी तो फुडल्या ब्लॉगान घालतली पळयात तुमी आनी मेन म्हणटा ते तुमी हांगासर येताले नो प्रॉब्लम तुमी हांगासर येताय जाल्यार प्लीज मेक शुअर बायकीन येता जाल्यार हेल्मेट घालून या आनी कार घेवन येता जाल्यार सीट बेल्ट घालून या सेफली सारकी कितें म्हणटा खंय पावले तूं साऊथ गोवा South Goa. सो जेन थँक्यू सो मच आमकां हांगासर इनवायट केला म्हणून जेवणा खातीर आनी प्लीज टेल अस समथींग अबावट युअर रेस्टॉरंट हे पळय हेंचें नांव पळय रेस्टॉरंटाचें We started this place in 1969. वाव It was actually started by my grandfather. Then my father took over it and he invested. No, they मोये मोये गायज आमी खंय वयता आनी आमच्या वांगडा मोये मोये जायना अशें जावंच शकना व्हडलो व्हडलो मोये मोये सांगता पळय तुका म्हाका पळय हांव बायक चलोवंक जाय हांव काय गुगल मॅप आनी बायक वांगडा चलोवंक शकना सारकें जालें कितें पापा की बरी हांवें दिलो मोबायल गुगल मॅप चलोवपाक रायटाच्या जाग्यार लेफ्ट मारूंक लायलो म्हाका लेफ्ट मारलो हांवें परत लेफ्टाच्या जाग्यार रायट मारलो आनी मोबायल कोमान गेलो सोमतो अशें करून अर्देवर आमचें अशेंच वेस्ट मागीर परत हांवें मोबायल घेतलो परत चॅक केलो मागीर आसलें थंय आमी बरे रेस्टॉरंटार सारकी पावली हे मोये मोये सीन आमच्या वांगडा जायत आसता पळय कशें कितें तें आतां किचनान खंय तेची मामी खूब करता सारकें आनी ती व्हिडिओ पळयलेली ती मामीची ती रील घातलेली हांवें आमची कोणी म्हाजी कोणी जर स्टोरी बीन पळयल्या इंस्टाग्रामाची जाल्यार तेजेर ती आंटी आसतली खूब करताली पळय ती तेजी मामी खंय आनी हे रेस्टॉरंटान जें जेवण मेळटा खबर आसा सारकें होममेड घरा कडेन करतात पळय तशें सो प्लीज कम एंड विजीट फूल पावर सारकें आनी हांगालो व्यू पळयात डायरेक्ट हॉटेसरल्यान सकयल पावलो डायरेक्ट चंद्रार उदकान गेलो आनी स्विमींग येना जाल्यार मोये मोये थंयच मागीर पळयात कशें कितें तें सारकें मुगो हेजे असली पापा की परी आहा जाल्यार हांगाल्यान डायरेक्ट म्हापसा पावपाक शॉर्टकट उदकांतल्यान डायरेक्ट शॉर्टकट आनी मागीर खंय पावले ते पावले यंगिस्तान पाकिस्तान खंयसर पावलो सो गायज पळय थोंड एनवायरमेंटान थोंड मोजिटो आतां हे पियले काय तूं मागीर बटरफ्लाय बटरफ्लाय वेर आर यू गोईंग कितें आहा जाणा तुमकां सांगता आतां आमकां परत घरा वचोंक जाय आतां परत लेफ्ट परत रायट परत लेफ्ट परत रायट आतां खंय पावत ते आतां यंगिस्तान पावतली आमी म्हाका अशें दिसता शुअर आतां हातमारा मारलो जाल्यार ड्रायव्हर जातलो आसलो पावर सो गायज काय बरी डीश हाडल्या पळय तेणी फूल पावर सारकी सारकें तुका बरें दिसता पळोवपाक तेका खंय पळोवपाक बरें तेका खंय पळोवपाक बरें दिसता खावचें ना खंय खातलो हांव खंय फूल पावर सारकें पळय पापा की परी जेवण ट्राय करता पळय सो गाईस पापा की बरी सगळं
आपुणूच खाता म्हाका कांय दिना खावपाक म्हाका काय खावपाक दिना हे घासपूस हांव खा म्हणटात सो गायज मी ज्या जाग्यार आयज येयला खबर आसा इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आनी मेन म्हणटा ते हांगासरले जे ओनर आसा खबर आसा जेन शी इज रियली अ डावन टू अर्थ पर्सन जॉली सारके आनी मेन म्हणटा ते हांगासर लोक थोडे जे रेस्टॉरंटार खावपाक येता खबर आहा दे डोंट अंडरस्टँड यू नो वेटर बसून कितली मेहनत करता हांव खूद हांवें म्हाज्या लायफान वेटरींग केल्लेलें आसा सो आय कॅन रिलेट टू दॅट मेक शुअर तुमी खंयच्याय वेटरा कडेन बरें ट्रीट करा तांकां चड हें करूं नाका व्हडलेपण दाखोवं नाका कित्याक तुमी पासून कोण ना कोण थंयसरल्यानूच वयर सरला आसतलो लवली बट लवली बरो वॉट्स युअर नेम My name is Vishnu Tiwari. हां Vishnu Tiwari. विष्णू Yeah. ओके वेर यू फ्रॉम ब्रदर My from is Nepal. Brother, even I started my journey as a waiter few years back. I appreciate you. I can understand the feeling. I can understand some people, you know, they don't understand. कितें म्हणटा ते sometimes people get hyper for no reason. I can understand you. Nice to meet you, brother. Thank you so much. Nice food. हेणीच काबार गेला हांवें काय सांगना माझी प्लेट मातशी लिपयता माझ्या कडेन प्लेट ना हेणी घाल्ला हेच ते बोकासूर हेणी घाल्ला सगळे हे पळय हे म्हाका 2 लाख तेणी सॅलेड म्हाका 2 लाख आनी बाकीचे सगळे आपूण खाता केले व्हडले पोट हेजे शी सायबा बाबा हे आतां खान आमकां ती वाट तरी सारकी दाखयतली मगो वयपाची नाल्यार रायटाच्या जाग्यार लेफ्ट लेफ्टाच्या जाग्यार रायट शी सायबा पळय आनी एक डीश येयल्लेली आसा कितें गो ह्या डिशाचें नांव चणाक पळय गो हें कितें तें हे सगळें तेणीच खाल्लां हे पळय हे सगळें तेणीच खाल्लां हांवें कांय खावंक ना म्हाका काय ना सॅलेड 2 लाख म्हाका कितें म्हणटलें हांकां सॅलेड बिलेड आमी खावपाचें घासपूस सो गायज आमी जे रेस्टॉरंटार आयज आसा खबर आसा मॅजीक जो जेवणाचो आहा खबर आहा कोण हांगा येवन जे जेवण टेस्ट केला तांकां सांगता किचना फाटल्यान कोण आसा खबर आसा ही पळय मॅजीक म्हणटा पळय कोणाच्या बोटाक आहा म्हणटा पळय शी इज द वन टू बी ऑनेस्ट आयज जे जेवण असलें खबर आहा माउथ वॉटरींग सारकें यम्मी म्हाका दिसता आनीक 2-3 दीस म्हाका तेच उगडास उरतलें तुमकां कशें दिसतलें तुमी आमच्या चॅनलाचेर कॉमेंट करून सांगा व्हिडिओचेर नवे आसात जाल्यार लायक करा चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरू नाकात आमी अशेंच तुमचे कडेन बरे व्हिडिओज हाडटले अशेंच तुमकां बरे बरे रेस्टॉरंटां बरे बरे प्लेसीस दाखयतले सारकें आंटी आनी एक तुमकां मॅसेज दिवंक सोदता लायफ इज व्हेरी डिफिकल्ट इट इज नॉट इजी जे तुमकां मेळटा जे तुमच्या घरान खावपाक आसा ब्रेड जावं नाल्यार कितेंय जावं साकरीचो पाव आसना वॅल्यू दॅट पर्टिक्युलर फूड आयज काल तेच कोणाच्या घरान आसना मेक शुअर रिस्पेक्ट वॉट यू हॅव सारकें खान जेवण पळय फूल टेबल कलास आतां वयता आसतना आमगे आंटी तुका एक खरें सांगता म्हाजे कडेन गुगल मॅप आहा आनी गुगल मॅप ऑपरेट करपी पापाची परी आहा पूण प्रॉब्लम कितें जाणा रायटाच्या जाग्यार लेफ्ट लेफ्टाच्या जाग्यार रायट रायटाच्या जाग्यार लेफ्ट अशें 30 मिनिट्स आमचे वेस्ट जाले 30 मिनिट्स आतां इतलें जेवण तूं खाल्लां हांवें बाबा काय सांगना सगळें हेणी खाल्लां आतां वाट कशी कितें दाखयतलें तें पळोवया लेट्स सी घरात पावयतले मगो सो आंटी जेन थँक्यू सो मच आमकां हांगा इनवायट केलें खावपाक आनी योर फूड वॉज टोटली डिफरंट सारकें यम्मी माउथ वॉटरींग म्हणटा पळय तशें आनी कितें म्हणटात पळय गायज तुमी हांगासरले जे रेस्टॉरंटान कोणी येयल्लो आसा जाल्यार तुमकां एक हांव मॅसेज दिवपाक सोदता सकयल न्हू एकदां वायट रिव्यूज घालतात सगळे जाण हांव म्हाज्या वयल्यान स्टार्ट करता हांवेंनूच अशें केल्लेलें आसा हांव दुसऱ्यांचें नांवां घेयना पूण ते रिव्यूज वाचून न्हू केन्ना तुमी फुडें सरो नाका डोंट जज ते कॉमेंट वाचून तुमी जज करूं नाका रेस्टॉरंटाक कितें आसा खबर आसा ते पळय तुमच्या फुडल्यान हांवें फूड ट्राय केल्लेलें आसा इट वॉज यम्मी थँक्यू सो मच वन्स अगेन अशें तूं कितें म्हणटा तें सक्सेस आनी कितें म्हणटा तें तुमच्या मायच्या हातीन हाडून दिया वयर सरा आनीक रेस्टॉरंट आनीक बरें वयर काडा इतलेंच मागता सारकें आंटी जे रेस्टॉरंट तुमी भायरसून पयला खबर आहा हेजी जर्नी पळय हांगाल्यान स्टार्ट जाता हे पळय अशें आहलें रेस्टॉरंट तेंचे धाकटें आनी मागीर हे सगळे मेहनत हे पळय
हेज्या खातीर हेजी आतां भुरगीं दे आर व्हेरी हॅपी नाव. आतां तुमी वयर काडपाचें हेजे रेस्टॉरंट आनीक व्हडलें करपाचें, हेज्याकून वयर सकयल करपाचें ना गे. हे पळय हे पयलीं अशें आसलें, जें दिसता पळय तशें आसना. तेज्या फाटल्यान एवरी कितें म्हणटा तें हॅपी फॅमिली फाटल्यान स्ट्रगलींग लायफ आसता पळय अशी. सो गाईज आफ्टर लॉंग रायड, आयजची रायड आमची असली टोटल अरावंड 200 किलोमिटर्स, 80 आनी प्लस मागीर थंयसर गुगल मॅपान आमचो मोये गेलो आनी मॅपार मारले कितें आनी पावले भलत्याच जाग्यार आमी. ट्रस्ट केन्नाच करू नका गुगल गुगल मॅपाक केन्ना ट्रस्ट करपाचो ना. रानान वच म्हणटा, रानान बाय कडेन वच म्हणटा. आमकां हांगा कितें म्हणटा ते कोमान गेलो आमचो गुगल मॅप. आनी परत हांव तुमकां एकदां सांगूंक सोदता की आयज आमी गेल्लेली रेस्टॉरंटान पेद्रू बार रेस्टॉरंट बेनावलीम. आनी तेंचें जें जेवण आसलें खबर आसा माउथ वॉटरींग सारकें, मज्जा येयली. जेव्हा आमी भायर सरलेली खबर आसा भिजत गेल्लेली सारकी अशी पावसान हितून तितून थंय बसून गरम गरम आनी बरें रुचीक सारकें जेवण खावन न्हू इतलें बरें दिसलें खबर आसा. इट इज टू यमी सारकें, इट वॉज टू यमी. आनी मेन म्हणटा ते जे आमचें रेस्टॉरंट आसा पेद्रू बार रेस्टॉरंट, तेजे ओनर जेन, शी वॉज व्हेरी हंबल, व्हेरी जॉली आनी इतलें सारकें मोगाळ आसलें आमच्या वांगडा बसून. तेणी खूब टायम स्पेंड केलो. आनी मेन म्हणटा ते ह्या रेस्टॉरंटान तेजी खुदची मामी किचन हँडल करता, किचनान कूक करता. सो जे आमचे गोंयकार भाव थंयसर वचोंक सोदता जाल्यार तांकां घरचें घरगुती जेवण मेळटलें जेवपाक. होममेड फूड होममेड सारकें परफेक्ट आनी तुमकां मजा येतली सारकी थंयसर. कित्याक थंयसर बीच व्यू आसा, बिचा वयले थोडे शॉर्ट्स काडपाक आमी विसारली कित्याक खंय खूब पावस पडलेलो. आनी जेन म्हणटा पळय तेची मामी इतली सारकी बरी आसली, लवींग आनी कॅरींग. आमी जें तिणें आमकां कितें सांगलें खबर आहा, वी रियली एप्रिशिएट. आनी असोच हार्डवर्क आसता. ईच एंड एवरी सक्सेसफूल पर्सन तेच्या फाटल्यान खूब बरो आनी खूब सारको पावरफूल स्ट्रगल आसता. बेस्ट चिराग का जीन अशें हें केलें आनी तुमकां सगळे पयशे आनी रेस्टॉरंट आनी हें तें अशें मेळना. सो यू हॅव टू वर्क हार्ड फॉर दॅट. आनी मेन म्हणटा ते आयज इतलो मजा येयल्या खबर आसा म्हाका. आमी आनीक खंयसरूय गेल्लेली शें तुमकां नॅक्स्ट व्लॉगान कळटलें खंय गेल्लेली पळय ती. आनी दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, लायक शेअर सबस्क्रायब, कमेंट करून आमकां सांगा आयचो दीस कसो आसलो पळय तो आमचो. रेस्टॉरंटाचे तुमी बारीक बारीक क्लिप्स पयले आसतली, फनी मुमेंट्स पयले आसतले, कमेंट करून सांगा. आनी कितले लोक त्या रेस्टॉरंटाचेर डेली कस्टमर आसा खबर आसा ते मातशे कमेंट करून आमकां सांगा. आमकां कळोंक जाय न्हू कोण पळय ते सारकें. हां आनी एक सांगूंक सोदता, थंयसर एक आमी न्हू व्हिडिओ काडटाली त्या रेस्टॉरंटान आमी जेवपाक गेल्लेली खबर आसा. थंय एक कपल्स न्हू जेवपाक बसलेलो आनी आमी आमचें शूट करता तेन्ना असो कॅमेरा हालयता आसतना ती फाटल्यान येयली. सो त्या चेडवान म्हाका म्हटलें आमकां आनी व्लॉगान बीन घेवं नाका. हांव तुमकां सांगूंक सोदता, तूं तर स्पेशली तर व्हिडिओ पळयताय आमची जाल्यार आमी तुका सांगूंक सोदता, तूं बाय ऐश्वर्या राय न्हू आनी नोरा फतेही न्हू सारकें. तूं ऐश्वर्या राय न्हू आनी नोरा फतेही न्हू, तुका पळोवपाक आमच्या चॅनलार कोण येवचो ना सारकें. पाड मार तुज्या तोंडाचेर सारकें म्हणटा ते. हां सो तुमी हे तर ही व्हिडिओ तर पळयल्या न्हू जाल्यार तूं ऐश्वर्या न्हू, तूं नोरा फतेही न्हू, तूं म्हणटा ते कितें म्हणून सांगू तुका. सोड आमी कांय सांगिना. सो आमी कोणाचें नांवूय घेवंक ना हितून सारकें न्हू. आमी कितें आहा तें ऑन द स्पॉट सारकें, टीट फॉर टॅट सारकें. तुमी आमकां टीट दिलो, आमी तुमकां टॅट दिलो इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरीबडी. सो मेक शुअर जे आमी व्हिडिओज काडटा खबर आसा आमचे व्हिडिओन कोण येवपाचें ना, प्लीज डोंट कम. आमी कितें अशें कॅमेरा यूज करता, आतां वाटेर कोण वयता आमी कितें सगळीं तांकां सांगपाक पडटलीं सारकें. सो ऐश्वर्या राय आनी नोरा फतेही मातशें कीप काम. मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओचेर. टील दॅट गुड नायट, बाय बाय. आनी कोणी ट्राय करूंक ना जाल्यार वचून ट्राय करा. ट्राय करात. पेद्रू बार एंड रेस्टॉरंट.